उगडापान पुस्तकांतले वाचप. उपरांत हांवें पळयलें आनी एक धवें खूप म्हाका दिसलें. त्या खुपार मनशा पुता बरे एकलो बसून आसलो. ताच्या माथ्यार भांगाराचो मुकुट आनी हातांत बरी लागता तसली कोयती आसली. तवळ आनी एकलो देवदूत देव मंदिरांतलो भायर सरलो आनी खुपाचेर बसलेल्याक व्हडल्या ताळ्यान उलो करून म्हणालो, तुजी कोयती लाय आनी लुवंक सुरू कर. लुवणेचो वेळ आयला. भुमीचें बेळें पिकलां. अशें खुपाचेर बसून आसलेल्यान भुमीचेर आपली कोयती मारली आनी तिचें बेळें लुवलें. तेदवां सर्गींच्या देव मंदिरांतलो आनी एकलो देवदूत भायर आयलो. ताचे लागीं बरी लागता तसली एक कोयती आसली. ताचे फाटाफाट धुंपावेदीच्या उज्याचेर अधिकार आसलोलो आनी एकलो देवदूत भायर आयलो आनी बरी लागता तसली कोयती धरून आसलेल्या लागीं व्हडल्या ताळ्यान म्हणा लागलो, तुजी कोयती लाय आनी भुमी वयल्या दाखवालींची दाखा घोस सक्कड एकठांय कर, कित्याक दाखो सगल्यो पिकल्यात. तेन्ना त्या देवदूतान भुमीचेर आपली कोयती मारली आनी तिच्यो दाखो पुरा कातरून एकठांय केल्यो. अशें एकठांय केल्ल्यो दाखो ताणें देवाच्या क्रोधाच्या व्हडल्या घाण्याक घाल्यो. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. श्लोक. प्रितुमेची मुनसोबे करूंक सोमी येता. राष्ट्रांमध्ये सांगा सर्वेस्पर राय. संसार ताणें थेर केला तो हालचो ना. न्यायनितीन तो राष्ट्रांची झडती करतलो. श्लोक. प्रितुमेची मुनसोबे करूंक सोमी येता. सर्ग उल्हास, पृथ्वी संतोष, दर्यो आनी तांतू आसा तें सगळें गरजो. शेतां आनी तांतू आसा तें सगळें खुशालसाण. रानांतले रूख आनंदान गितां गाव. श्लोक. प्रितुमेची मुनसोबे करूंक सोमी येता. सर्वेस्परा मुखार कित्याक तो येता. पृथ्वेची मुनसोबे करूंक तो येता. नितीन तो संसाराची मुनसोबे करतलो. सतान तो राष्ट्रांची झडती करतलो. श्लोक. प्रितुमेची मुनसोबे करूंक सोमी येता. सा लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. तांचे मदले थोडे जण देवाळा विशयांत उलोवन ते सोबीत फातरांनी आनी धान आयिल्ल्या वस्तूंनी सुरंगार आयला म्हणटाले. तवळ जेजून तांकां सांगलें, तुमी देखतात त्या बांदपाचो फातर सयत उरासो ना तसले दीस येतले. सक्कडी कोस लावन घालतले. तवळ तांणी ताचे लागीं विचारलें, मेस्त्री, ह्यो संगती केदाळा घडतल्यो? त्यो घडचो वेळ लागीं पावला म्हूण गुर्त कसलो? तवळ जेजू तांकां सांगी लागलो, कोणेय तुमकां फसयनाशें सत्राय करा. साबार जण म्हजे नांवी येताले आनी हांवूच तो आनी न मियारल्लो वेळ लागीं पावला अशें म्हणटाले. पूण तुमी तांच्या फाटल्यान वचनाकात. झुजां आनी खाडकाया विशांत खबर आयकून
आकांतोन पडा नाकात ह्यो सांगते घडा जायस पूण अंत तक्षान येवचो ना. उपरांत तो म्हणालो, राष्ट्र राष्ट्राचेर आनी राज्य राज्याचेर झुजाक देंवताले. थंय हांगा भिरांकूळ भुंय कांपण्यो जाताल्यो, दुखोळ आनी मारीची पिडा पडटली आनी आकाशार भिरांकूळ दृश्यां आनी विचित्र खुणा दिश्टी पडटल्यो. देवाचें उतर हें वखाणें तुका क्रिस्ता.